नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं वळेच्यो मुखेल खबरो म्हापशा आयतारा फातोडेर हिट अँड रन टेम्पोचो दुचाकीक धपको 20 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण पणजेन चर्चीकडेन झाड पडून जखमी जाल्ले चलयेक बांबोळी उपचार चालू आसतना दुर्दैवी मरण राजधानी पणजेत बारीक मोठी झाडां पडपाच्यो घडणुको चालूच बुधवार मेरेन राज्यात ऑरेंज अलर्ट राज्यात पावसाचो उट्टांगार चालूच कुट्टाळे घराचेर पालसण कोसळून मोठे लुकसाण सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी दक्षिण गोंयांत सनबर्न नाकाच वेळसांव ग्रामसभेत थाराव मंजूर रोमी लिपीक अधिकृत भाषेचो दर्जो दिवपा विशींचोय ग्रामसभेन घेतलो थाराव आयतारा ग्रामसभा गाजल्यो चांद्रा केके ग्रुपाचे रो हाऊस प्रकल्प रद्द करपाचो थाराव हळडोणे पर्यटन धोरण मसुद्याक खर विरोध थिवे ग्रामसभेत आयलो हुंवाराचो विशय आणि 3 दीस जाले तरी म्हालाचे बोटीचो उजो आटापना उजो नियंत्रणात हाडपाचे काम जुजा पावण्यार सुरू कोस्ट गार्डाच्यो 3 बोटी तैनात कोस्ट गार्डाचे उपमहानिरीक्षक मनोज भाटियांची माहिती आता खबरो विस्तारान म्हापशा हिट अँड रन केशीन एका 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयतारा फातोडेर सहवरांचेर धुळेर म्हापशा हांगासर भाजी व्हरपी टेम्पोन दुचाकीक धपको दिवन पळ काडलो अपघातात मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचे नांव मुबारक आनी मयत भाजयेच्या दुकानार कामाक आशिल्लो अशें कळटा 7 सुमार येयले तेन्ना पळयला तो सायटीक पडलेलो आनी एम्ब्युलन्स आसली पुलीस आसले आनी कोण हाचेर बघणारे खूप असतात न्हू ते आसले लोक आसले कितें चड लागलेले मेजर लागलेले म्हणजे तो जागेवरच म्हाका दिसता मेलेलो असा दिसता तो हालचाल काय नसते आणि तकलीक मार दिसतालो मार तकलीक लागलेले कितें कोण मारून गेला बी अशें कितें ते काय कळना न्हू आणि केन्ना झाला काय खबर म्हापसा आल्बर्ट उलेन हांगासर आयज सकाळी 6 वरांचेर एक हिट अँड रन फटल एक्सिडंट जाल्लो आसा ह्या एक्सिडंटान जो 2 व्हिलरीचेर एक्टिवा गाडयेचेर आशिल्लो मुबारक हाचो खंय तरी ह्या जाग्याचेर एक फटल एक्सिडंटान मरण पावल्लो आसा मुबारक जो 20 वर्साचो पिराय रावपी कुचेलेर हांगासरलो आपल्या घरा कडल्यान म्हापसा सायडीक वयतालो आनी दुयेरान जेन्ना पावलो तेन्ना समोरच्यान एक टाटा ट्रॅव्हलर जी गुड्स कॅरियर आशिल्ली तिचो खंय तरी तेच्या गाडयेक धक्को लागलो आनी ही जी गाडी आसा ती थळाव्या जाग्या वयल्यान पळोवन गेल्ली आसा जेन्ना ही खबर म्हापसा पुलिशेक कळ्ळी थळाव्या जाग्याचेर म्हापशेचे पुलीस तशेंच PI पंचनामा खातीर जाग्याचेर पाविल्ले आसा त्याच प्रमाणे जो गाडयेचो जो ड्रायव्हर आसा गुड्स कॅरियराचो तो सद्या शोधात म्हापसा पुलीस आसा ह्या घटने बद्दल जर तशी अपडेट आमकां तशी मेळत रावतली तशी अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावयता गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोळी सेगीत पडपी पावसाक लागून कुठ्ठाळेच्या क्लिफ वाज हांच्या घराचेर मोठे पालसण कोसळ्ळें देवादयेन जिवीत हानी जावंक ना मात घराचे बरेच लुकसाण जालां आमदार आतोन वाज हांणी संकल्प आमोणकार हांणी लुकसाण जाल्ल्या घराची पळोवणी केली गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको चालूच आसा आयतारा दनपारां कुट्टाळे क्लिफ वाज हांच्या घराचेर पालसण कोसळ्ळें देवादयेन जिवीत हानी जावंक ना मात घराचें लुकसाण जालां आमदार आंतोन वाज आनी संकल्प आमोणकार हांणी घराची पळोवणी केली आनीक पालसणां कोसळपाची भिरांत आशिल्ल्यान राखणे वणत बांदून दिता म्हूण आमदार आंतोन वाज हांणी ह्या वेळार आश्वासन दिलें धाकलो आवाज चलयलो म्हाका म्हाका गांवान येयलो आवाज येवन म्हणून म्हाजे ओम परार आपूण पळयता वचून आनी तूं आनी फाटल्यान वचनाका तेतून म्हणल्यार घरा कोणसो आवाज येयलो आनी सगळें डॅमेज जालें आनी सगळें उदक येवन म्हणजे आंगार पडलें हांव मागीर धांवन तुका येयलें काय जावना तुका ना ना कांय जावना सुमार 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो आमकां भरपूर विसरले देंवन येता म्हणून मावी म्हजी किचनान आयली थँक यू गॉड कांय प्रॉब्लेम जावंक ना सेफ जाली
भुरगीं घरां आयलीं आयज संडे जावन भुरगीं घरां आयलीं आनी अकस्मात फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता जायते जातात हालीं हांव आमच्या आमदारा कडेन उलयतालो तर तुका जायते कडेन जावंक पडटा लँडस्लायड जाता असो मडगांव MLA संतोष कामोकर ताकाय आमी डिस्कस करताले पळय फ्रायडे पासून लँडस्लायडाक वचूं शकता सो हांवें तेन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असलो डॅमेज करतलो and I thank my both MLAs, my Kottali MLA Atul Vas and Yamuna MLA Santal Pamela. एक उलया के रोखडेच म्हाका दिसता 10 मिनटां भितर दोगूय पावले. माडान ते गुदांव कडेन कपला सायडीन आमचे क्लिफ वास हाचें घर आसा आनी थंयसर हो लँडस्लायड जाला. लँडस्लायड बरी व्हडली फोडपां येवन हांगासर घराच्या फाटल्यान फोडलेलीं आसा आनी घरोय भरपूर डॅमेज जाल्लें आसा आनी ते घरूय मातशें नोड्याचें आसा ताका लागून ती नोडे बी फुटल्या आनी आतां भरपूर घरांनी बी उदक वयता आनी खंयच्या टायमार कितेंय जावपाक शकता आनी व्हेरी रिस्की आसा हें. हाचेर आमी आतां सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी कळयलां आनी आमचे मदें मुर्मुगांवचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो सर आमोणकर बी येयल्लो आसा. तो वास्को हांव ताका हांगासर काळजान दिवं बरें करून लायलें. वास्को साकून तो हांगासर एअरपोर्टार आयलो पळोवपाक परत आनी व्हेरी रिस्की आसा आनी म्हाका दिसता ही जी फोडपां जी वयर आसा ताका काडपाक भरपूर प्रॉब्लम आसा. म्हाका ते ब्रेकर हाडून कितें जाता जाल्यार तेजेर सिच्युएशन कशें आहा तें पळोवन म्हाका दिसता ब्रेकान त्यो कितें मोठे फातर आहा ते फोडचे पडटले. आमचे कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सी आमचे MLA बाब अतुल वास तेज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लँडस्लायड जाला आनी मुद्दाम येयला की जे घर आसा ते म्हाज्या फ्रेंडाचे क्लिफ वासाचे आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव मुद्दाम विजिटाक येयलेलो आसा आनी आमच्या आमदाराक फोन केला येवच्या पयलीं सो आमदार पासून ऑलरेडी स्पॉटार आसा आनी म्हाका दिसता आमचो आमदार कुट्टाळेचो इज व्हेरी इफिशियंट कित्याक तेणी सगळे बाकीचे जे फायर ब्रिगेड जाले मामलेदार डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटाक तेणी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें आसा. बाय गॉड ग्रेस कांय जावना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा वेळसावची ग्रामसभा सनबर्न फेस्टिवलाच्या विशयाचेर बरीच तापली. दक्षिण गोंयांत सनबर्नाक विरोध करपी आनी रोमी लिपीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा विशींचे दोनूय म्हत्वाचे थाराव वेळसावच्या ग्रामसभेत एकमतान मंजूर जाले. आयतारा वेळसाव ग्रामसभा सनबर्न फेस्टिवलाच्या विशयाचेर बरीच तापली. ह्या वेळार थळाव्यांनी दक्षिण गोंयांत सनबर्न नाकाच असो विरोधी सूर लावन धरलो. तशेंच रोमी लिपयेक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवचो ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा जाली. निमणे ह्या दोनूय म्हत्वाच्या विशयांचेर ग्रामसभेत एकमतान थाराव मंजूर जालो. आज जी ग्रामसभा आमची वेलसांवपाली इसोदची पंचायताची ग्रामसभा आसली आनी आतां मेजर इश्यूज म्हणल्यार आमचे सांगलेचे सनबर्न आमची जनरल बॉडी मंथली मिटींग आसली तेन्ना आमचे पंचायत सरपंच आनी डिप्युटी सरपंच आनी एलोंग विथ ऑल मेंबर्स आमी डिसिजन घेयलें सनबर्न आमगे इंटू सावथार नाक म्हणून आनी तें आमी आज ग्रामसभा आमी लोकां मुखार आमी हाडलें आनी सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट केलें आनी सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट केल्या खातीर हांव तांकां सगळ्यांक हाजीर आसल्या कारणांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेच्यान सेकेंड इश्यूज आसलेलो म्हणजे ते आमचे कोंकणी लिपी ते आमचे तेजो एक प्रपोजल आसलो आनी ताका आमी सगळ्यांनी पास केलां आनी ती कितें बरी गोश्ट आनी आमकां सगळ्यांकूच जाय ही आमची कोंकणी लिपी आमचे मुखार फुडें पावपाक आनी तशेंच आनी मायनर इश्यूज आसले अबाउट रिगार्डींग गार्बेज आनी तशेंच हावस टॅक्स कलेक्शन तेय आमच्या सगळ्यांनी एक मनान सगळे ते पास जाले आनी हेजेर फुडें आमी सगळे बरे डेव्हलपमेंट इश्यूज हे ग्रामसभेन आनी सगळ्यांचे एक मनान ते पास करतले आश बागयता. आज पयलें रेजोल्युशन जे वेलसांवपाली इसोदची पंचायतान सरपंच एलोंग विथ देर डिप्युटी सरपंच मेंबर्स ऑल द मेंबर्स तेणी एक रेजोल्युशन घेयलें हे सनबर्न जे सावथा येवपाचें आहा आनी सगळी चाडोड जालो आहा बोवाड जालो आहा की आमकां वेलसांव म्हणजे हिंगा सावथा नाका म्हणून हेजेर तेमी एक वॉयसान रेजोल्युशन पास केलें लोकांक की येस आमकां सावथाक सनबर्न हिंगा नाका. आतां कित्याक नाका आमी पळय एज अ सिनियर सिटीजन मुगेलें हांवें पळयलां आफ्टर द सनबर्न कितलो लोक थिंगा मेला कितले एक्सिडेंट जाले कितले सगळे भुरगे पेडेर जाले हे पेपराचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. सो हेंच आमकां सावथाक हाडपाक
नाका अशें हो एक प्रश्न थिंगा आमच्या पंचायतान घेतला आनी सगळ्यांनी ताका हें केला एप्रूव केला. सो हें बरी वस्त आमच्या वेलसांपाली रिसोर्सीस पंचायतान. सो तांकां हांव शाबासकी दिता हें बरें रेजोल्युशन तेणी घेतलां म्हणून. आनी दुसरें तेणी रेजोल्युशन जें मांडलां तें आमचें रोमी लिपी इक्वल स्टेशन दिच म्हूण हेंय एक वॉयसान पास जाला. आनी हेका लागून ही 2 रेजोल्युशन म्हाका काळजांतान बोट दिसली कित्याक एक वॉयसान लोकांक कसलेंय ओपोज नासतना ही दोनी रेजोल्युशन पास केल्या. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा चांदर वाठारांतली ग्रामसभा मेगा प्रकल्पाच्या विशयावेल्यान बरीच तापली. चांदरा जावपी केके प्रकल्पातले 28 रो हावजीसांच्या बांदकामाक थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत विरोध केलो. नगर नियोजन खात्यान पळोवणी करिनासतना ह्या प्रकल्पाक परवानो दिलो अशें सांगतात. देखून चालू आशिल्ल्या प्रकल्पाचें काम बंद करपा खातीर आनी प्रकल्पाक दिल्लो परवानो रद्द करपा खातीर टीसीपीक पत्र बरोवपाची मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. You said something, answer to it and show me the letter. Which letter? Don't ask me. अरे तू दोन उठलावला कशी बघ म्हणजे किती वॉट रिप्लाय दिला ना तेगे लेटर रिप्लाय दिला नो टू इट रिप्लाय किती देऊ ना काय and he said no how you रिप्लाय दिला बस हे झालं जे कोण आपण कंप्लेंट केलं बस त्यांना आपण आम्ही अपेक्षा कोणाला आपण सांगूया किती किती ना फुल आपके गांव आपलं आज आमगे पंचायत इशू आलो केके प्रोजेक्ट आणि इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट म्हणून आता फ्रॉड जाला गांवांत आणि people are opposing it. Now opposing करपा आता कितें जाला प्रॉब्लम people are not opposing the mega project. कित्याक तो प्रोजेक्ट इफा येतलो but there are some clauses where TCP has failed. हिंगात कितें जाला TCP previous developer to license दिला but there is an encroachment into KK and KK मोठा KK को license दिला TCP when there is an encroachment how they can give a license to both the developers when there is an encroachment आणि आता किती लोकांक त्रास जाले आता तिका कोण लोक आहेत भितर आहेत केके मोठा आपणा तुम्ही दुरींग मोठवायचे तुम्ही पयशे सो देर इज अ बिग कन्फ्युजन ओवर हियर आई अंडरस्टूड द एंटायर situation when I was there for the Gram Sabha. So I have come to a resolution saying that the Gram Sabha or the Panchayat has no power to stop the project. To write a complaint letter to DCP how they have fraudulently given these licenses. They get technical कितको पास केली technical file when there is an encroachment in others property. So AJ जापाचे आणि TCP should revoke and हिंगा the TCP is doing a lot of blunders where jeopardizing people's properties. पण कोर्टी हाँ लिटिगेशन हाँ कोर्टी हाँ तेरे देखून लाइसेंस पास होता है आई थिंक अल्टिमेटली आता पंचायत त्रास होता है लोग पंचायत को जमा करा but TCP has to verify first before finalizing the final license with the panchayat also if there is any litigation going on whether there is some dispute की जहाँ दे मेन इशू मत केके कंस्ट्रक्शन म्हणून रो बंगलो येता रो बंगलो TCPंतल्यान सगळें पास जावन सगळें आमकां डॉक्युमेंटान दिलें तेणी ते हेजेर आमी पयलीं लोकांक हें सांगलोलें पूण तेणें आमी लोकांनी एकल्यान तो जेआर डिसोल तेणें सांगलोलें की आमकां वॉटर एबिलिटी आनी लायट आनी गार्बेज तेंगे डिस्पोजल तेंगे हें दीच म्हूण मागीर तेणी आमकां एफिडेवीट कोन्न हाडिना ते आमी सगळें केलें दिताय म्हूण आमी आनी ते हेजेर आमी लायसन्स पास जालें न्हू तेजें ते हेजेर आमी बॉडी मिटिंगेक प्रपोज केलें आनी आमी तें दिलें मागीर थिंगा सायडीक तेगे केकेन ते आमकां पडना आनी म्हणून केकेन गेले केकेन थिंगा ते लोक येयलो ती भायर बाबा तेणी एनक्रोच केलो तेंगेली प्रॉपर्टी पूण केके कितें पडटा आपल्यागे सारकें आहा त्या कोण्या सारकें आहा की ते आमकां म्हणून थिंग सर्वेयर बी आनी तेणी मेजपाक इतलें आमी केलें आनी कांय ना आमच्या लोकांनी कितें लोक कांय ना आमी सांगलां TCPंतल्यान आमी रिवोक करचें म्हूण आमी हें सद्या स्टॉप द वर्क आमी लेटर केलो आहा तेंकां आनी ती लोक म्हणटा अजून स्टॉप द वर्क आसतना तरी आसतना ते काम कोताय म्हणटाय ते लोक पूण आतां आमी पुलिसां बी एक कंप्लेन घातली आनी ते एका आनी ऑर्डर घातले की ते स्टॉप द वर्क. आल्दोना ग्रामसभेत पर्यटन धोरणाक एकमतान विरोध करपाचो निर्णय जालो. जनता विरोध करता आसत जाल्यार सरकारान ते आयकुपाक जाय अशें सरपंचान म्हणलें. हळडोणात जायत्या लोकांनी घरपट्टी फारीक करूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीक सुमार 19 लाखांची वसुली बाकी आशिल्ल्याचें सरपंचान सांगलें. रोमी लिक्वीक अधिकृत भास जाहीर करपाचो थारावूय हळडोणा पंचायतीन घेतलो. Tourism policy, see, we are given information, though I am not on
separate state, but we are given information that it is going to affect. See, if everybody is saying something, the government job is to listen. If you recollect, in the past when there was Congress government, special SEZ issue, आमचीच policy, because the government to revert it back. But bulldozing these things without discussing and consulting stakeholders may not be in the right direction. So we were given inputs that maybe Algona is not a big tourism village, but you never know. There are many people who depend on tourism, like Sikar also, Barik, and we are concerned about marginalized stakeholders. आणि आमचे पंचायतीचो एक इशू आलो तो हाऊस टॅक्स जाय तेलो फारीक करूंक for whatever reason, we are not going into the reason. We have made an appeal. There are suggestions that have come how to recover it. We'll make an effort and hopefully to the tune of almost 19 lakhs. That's big amount for us. 37 years रोमी लिपीक जागो घेवंक ना आनी आमी हाका लागून ग्लोबल कोंकणी रोमी लिपी फोरम घडोवन हाडलेलो आहा आनी हे भाशेन आमी सगळ्या विलेजींनी हे रेजोल्युशन आमी पास करून घेता आनी आल्दोनकारांक वरवीं आमची ह्या आल्दोनकारांनी आमकां हे रेजोल्युशन पास करून दिलें हे बरें करून सरपंच आनी आख्खे ग्रामपंचायती थिये पंचायतीत आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत हुंवाराचे समस्येचो विशय बरोच तापलो. लोकांनी हे विशीं जायते प्रश्न ग्रामसभेत उपरासले. थिये वाठारांत गाळ काडपाचें काम करून नाशिल्ल्यान पावसांत हुंवार येवन लोकांच्या घरांनी तशेंच शेतांनी उदक भरिल्लें. असोच पावस पडत रावलो जाल्यार हुंवाराची समस्या आनीकूय वाडपाक शकता. ताका लागून हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केल्या. तशेंच आनीकूय हेर म्हत्वाच्या विशयांचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली. The victim of flood affected at Mainawado. I just want to speak the flood which was on the last 2 weeks. This was regarding based on the river weeds which was flooded in the water, and because of that we had the flood issue. The weeds had what happened? The weeds had piled up in the river, and the weeds had gone and stuck to the Manas committee. I think this has been, we have discussed in the Gram Sabha today meeting. We'll see what is been done by the Panchayat and take strict action on the Manas committee. आमच्या तितून फ्लडिंग जाल्लें म्हणून आनी देवरा 4-5 गांव तेजेर इशू आसात फ्लडिंग जावपाचें कारण अशें आहा की थंयसर तो नेवो ब्रीज बांदला तो फॉल्टी ब्रीज बांदला आनी थंयसर जे डंपींग केल्लें गार्बेज ती काडूंक ना आनी ड्रेजिंग जे थंयसर रिक्वायर आसलें थंयसर करूं ना खंयसर रिक्वायर्ड आहा थंयसर तें करनासतना काम केलां आतां तें ड्रेजिंग मातशें इमिजिएटली करचें आनी फ्लडिंग फुडें जावचें न्हू म्हाजें हांवें प्रश्न मांडलो आसा आनी पंचायतीन रेजोल्युशन पास केलां आनी दे वील टेक अप टू द कंसर्न डिपार्टमेंट म्हणजे ब्रीज फॉल्टी जेन्ना तांकां ब्रिजाक 15 मिटरांचे ते वाट आसली ती आतां 8 मिटरांची वाट दवरल्या ताका लागून बॉटलनेक जाला आनी ते वन ऑफ द रिजन आनी आमचें दुसरें कितें आसा दर्यान देंवपाक वाट ना कित्याक क्रोकोडायल्स आसा आनी खूब लोया जाल्यात ताका लागून आमकां थंयसर उदकानूच देंवपाक मेळना मातशेच्या दारान जर हें माती भरल्या जाल्यार खारें उदीक वयर चडना ना म्हण उदीक हें उदीक आमच्या दर्याचें देंवना आनी धरणाचें उदीक घेवन आमकां हें कसो पाड जाल्लें आसा लोकांचे कितें ग्रेवन्सीस आसले ते आमी आयकून घेतले आनी वेवस्थीतपणे तांकां आन्सर केले आनी लोकांनी कॉपरेट करून आमचें आयकलेलें आसा आनी जी आमचे कडेन प्रपोजल येयल्ले आहा ते आमी करून दिता म्हणून आश्वासन मेन ते फ्लडिंगाचे चड इश्यूज आसले ते आतां आमी कितें सर्टन कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फॉलोअप करून आमी एक कितें तरी तात्पुरतो तोडगो काडटा म्हणून हे केल्लें आसा मार्केटाचो इश्यू आमचे कडेन थंय हे आसा पूण काही जे तो आदी कितें कोण जनरल बॉडी आसले तेंच्या मेंबर्सांनी कोणी तर थ्रू CSR तो बांदलेलो आसा म्हणजे तो पोजिशनान आहा पंचायतीच्याच पंचायत प्रॉपर्टीनूच आसा तेजो कितें आसा काही आतां ते लोकल कोण मार्केट करपी बाजाराक बसपी आसा ते लोकेलिटी ते वेंडरांक लागून तो मार्केट केल्लो आसा तेजेर आतां आमी एक सोल्युशन असो घेतला की आतां लोकांचो प्रपोजल कितें आहा खंयसर जागे ओपन स्पेसी आहा थंयसर हें करचें तें आजून आमकां हँडओवर जाल्ल्या कारणान आमी आतां तो एक प्रपोजल केलें की कितें बारीकशे थंयसर हें कितें स्टार्ट करचें गोंयच्या दर्यांत उजो लागिल्ल्या म्हालाच्या बोटीवेलो उजो नियंत्रणात हाडपाचें काम झुजा पावण्यार सुरू आसा. उजो अजून नियंत्रणात आयिल्लो ना. हो उजो पालोवपा खातीर भारतीय कोस्ट गार्डाच्यो 3 बोटी तैनात केल्या. ते भायर उजो कितले मेरेन नियंत्रणात आयला ताची हेलिकॉप्टरा वरवीं तपासणी चालू आसा. बेतलाच्या दर्यांत MV मार्क फ्रँकफर्ट ह्या म्हालाचे बोटीक शुक्रारा दनपारा उजो लागिल्लो. बोटीर लागिल्ल्या उज्यात एकल्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. हे बोटीचेर फिलिपिनो मॉन्टेनेग्रीन आनी युरोवेनियन नागरिकांसयत 21 क्रू मेंबर्स आशिल्ले. ही बोट मुंद्रा बंदरावेल्यान कोलंबो श्रीलंकेचे दिकेन वताली पूण उजो लागिल्ल्यान ती व्हांवन कारवारा पावल्या खंय.
उजो नियंत्रणात हाडपाचें काम झुजा पावण्यार सुरू आसा. उजो पालोवपा खातीर भारतीय कोस्ट गार्डाच्यो 3 बोटी तैनात केल्यात अशें भारतीय कोस्ट गार्डाचे उपमहानिरीक्षक मनोज भाटिया हांणी सांगलें. Firefighting operation, it is still on. Fire is though under control. I'll not say that it is fully doused. We are 3 ships already in the area along with the vessel, and also we are taking regular sorties, air sorties. Yesterday we had spread the dry chemical powder also through helicopters, which has controlled the fire to a larger extent. Today also the efforts are on since morning. Morning indications are also there that there is some control over the fire. But just because it's a general fire and in the containers, it may take some more time. As if now there is no immediate danger to the life on board ship. All crew is intact except the one which has been reported dead so far. 20 crew balance is all intact on board, and we are keeping the vessel slightly away from the coast. We have also requested state agencies to prepare for any exigencies that may take place because of oil pollution. In case the things deteriorate further, we have dished out warning to all the concerned states so that the state disaster contingency plan is also activated towards the pollution response. Sir, by when we will be able to get control over the fire? Fire is, I'll say we are in the control of the fire, but generally because of containers, it as per the past experience takes about 3 to 4 days by the time it's fully doused off, and because even after dousing of fire, the area remains quite heated up. So there we have to keep a watch over this. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. साखळे कुकुळवाडी वाठारातल्या महेश भजे यांच्या पोन्ने घराची मातयेची वणत कोसळून लाखांचे लुकसाण जाला. ही वणत कोसळिल्ल्यान या घराक तेकून आशिल्ल्या प्रशांत नायक हांच्या घराची वणत कोसळपाक पावल्या. हाच्या विशीं म्हायती मेळटाच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुख्यमंत्री निधींतल्यान तांकां बेगोबेग मदत केली. तशेंच आपल्या स्वखर्चांतल्यान ह्या फामिलीक मजत करतलो अशें उतर मुख्यमंत्र्यांनी दिलें. हांव ह्या घरांत रावतालो तेन्ना 1-2 दीस पयलीं चीर पडल्या म्हणून म्हाका तेंच्यांनी भायर आमी सरले आनी शिफ्टींग जालें भावा कडेन. आनी मागीर हे केन्ना इन्सिडंट केन्ना जालो रोखडोच रातचो हे आलो त्याच राती कडेन. लॉस म्हणटा तुमकां? लॉस म्हणटा आतां कांय सांगूंक दिसताना न्हू, घरां आसल्या देवाची पयलींची घरां न्ही. ही भिंत पडलेली आसा आनी सामकी डेंजर जाल्लेली आसा ही. आनी हे सायडीन 2 दीस पयलीं तेंच्यांनी हांगासर कापेज बांदून गेल्ले ते माती पडटाली म्हणून, आनी राती कडेन पावस आसता कारणान ती भिंत पडली तेंची पडली आनी त्याच्या बरोबर आमकां हे त्रास जालो. ही भिंतय आतां डेंजर जाल्लेली आसा, ती आतां हें करून तेंच्यांनी कितें तरी हें करून ती बांदून दिवची अशें आमचें. आमी 7 जाणां आसा, 2 बिराडां एका घरान आमी 2 बिराडां आनी तेंचे बिराड जाता. रातची 2 सुमार एक गजाल जाली. एक 4 दीस पयलीं म्हाका तेंच्या शेजाऱ्यांसून विराजान फोन केलो की रातचें अशें अशें जालां म्हणून. हांव ताबडतोब ह्या स्पॉटार पावलो आनी सगळें पळोवन घेतलें. ह्या 1 दीस पयलीं आमी ह्या महेश भजेक हांगासून शिफ्ट केल्लो की भिंत तेंची कॉलेप्स जाता म्हणून, माती मातशी पडटा म्हणून आमी ताका शिफ्ट केल्लो आनी सगळी ताडपत्री बांदून घेतलेली. ह्या भिंती पडला इतर कोणाक कांय जालें ना, ते आमकां देवान एक बरें साल्वार केलें. आनी मागीर आमी दुसरे दिसा सकाळी फुडें आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक सकाळी फोन केलो की दोतोर अशें अशें जालां. दोतोरान आमकां एकूच शब्द सांगलो की तूं कांयच भिवू नाका, तुका जाता तितलें आपूण मदत करतलो, लोकांक पयलीं शिफ्ट कर, जावं कितें करूंक मेळटा तितलें कर. तशें आमी सगळें केलें आनी आयज दोतोरान आमकां 4 दिसां भितर CM फंडा थ्रू आमकां चॅक दिला, आपलो थोडो एमावंट कितें तरी दिता म्हणून सांगला. ह्या 2 दिसां भितर कांयच भिवू नाका सांगला, कितें आसा तितलें आपूण करून दितलो म्हणून सांगला. ह्या 3 फॅमिली घरां जी पडासर तुमी रावूं नाका, कितें जोडटा तितलो अर्दो खर्च 1-2 म्हयन्यांक काडा, वर्सान आपलें घर बारीकशें तरी रिपेरींग करा. सगळें गव्हर्मेंट करतलो, दोतोर करतलो, हेजेर रावूं नाका, आपल्याक जर कितें जाता तितलें करा. पणजेच्या गार्सिया दी ऑर्ताक गार्डना कुशीक रस्त्यावेल्यान चलत वचपी एका चलयेचेर झाड पडून ताका गंभीर दुखापत जाल्ली. देखून ताका उपचारा खातीर बांबोळीच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्ले, मात ताचेर उपचार सुरू आसतना दुर्दैवी मरण आयलें. राजधानी पणजेत फाटल्या 3 दिसांत झाडां पडपाची ही दुसरी घडणूक. 3 दिसां पयलीं कामत हॉटेला कडेन झाड पडून कार आनी दुचाकीचे बरेच लुकसाण जाल्ले. सकाळी 10-10:30 वरांचेर मेरी इमॅक्युलेट चर्च जी आसा त्या चर्चच्या सायडीन गार्डन आसा, त्या गार्डना कडेन एक व्हडलें झाड पडून एक चली मनीस जखमी जाल्ले.
हे चली मनीस जावन आसा रामनगर बेती हांगासरले, तेजें नांव जावन आसा आरती गोंड. हे चली मनीस कामाक लागून आपल्या ऑफिसान वयताले आनी तेन्ना उटंगराचो पावसूय चालू आसलो आनी वाऱ्यान हे झाड जे आसा त्या चलयेर पडलें आनी ते चली त्या झाडाक पोना मेळ्ळें. पोना मेळून ताका गंभीर जखमी जाल्ले आनी ताका जखमी आसतनाच हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्लेले GMCन. तेचेर ट्रिटमेंट चालू आसलो आनी ट्रिटमेंट चालू आसतना ह्या चलयेक मरण येयलें. रामनगर बेती हांगासरले आरती गोंड हे 19 वर्सां पिरायेचे चली आयज झाड पडून ताका मरण येयल्लेलें आसा. कांय दिसा पयलीं अशेंच एक झाड कामत हॉटेलाच्या फुड्यान आसलेलें तें झाड पडलें आनी तें झाड पडटना चलत्या गाडयेर तें झाड पडलें. सुदैवान तेन्ना कोणाक कांय जावंक ना. पूण आयज जी घटना घडली त्या घटनेन एका चलयेचेर ऑफिसान वयतना ते रस्त्यार वचून चलत वयताले त्या चलयेचेर झाड पडून ते चली जेचें नांव आरती गोंड 19 वर्सां पिरायेचे हे चली ताका मरण येयल्लेलें आसा. गोमंतक TV तुमच्या मुखार अश्यो बातम्यो घेवन येत रावतलो. पळयत रावत गोमंतक TV. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज.